दिसपट्टे कामकाज आणि सहकार्याच्या उणावाक लागून गोवा डेअरीचो व्यवस्थापकीय संचालक अनिल फडटेक पदावयल्यान काडून उडोवचो। दुर्गेश शिरोडकाराचे अध्यक्षतेखाला प्रशासकीय समितीन सहकार निबंधकाक शिफारस केल्या। गोवा डेअरीचो प्रशासक दुर्गेश शिरोडकाराचे अध्यक्षतेखाला प्रशासकीय समितीन सहकार निबंधकाक एक अहवाल सादर केला। प्रशासकीय समितीच्या 1 वर्साच्या कार्यकाळात म्हटल्यार 31 मार्च 2021 चे निमणेकडेन गोवा डेअरीक 3.5 कोटी रुपयांचो फायदो जाला। तातूंतले 1.5 कोटी रुपया शेतकारांक वाटून दिल्ल्याचे दुर्गेश शिरोडकारान अहवालात म्हटला। लास्ट इयराची जे हे पळयल्यार प्रॉफिट पळयल्यार आमी बरी स्थितीर आहा, पूण जी आतां 1-1.5-2 म्हयन्यां जी हे जालां की आमी ताका रिटर्न विचारताले की बाबा हे अशें कित्याक लागून जाता ते हेजेर रिटर्न विचारचेच पडली ना बाबा कितें आहा ती स्टेज कित्याक फार्मर जेन्ना हे करता फार्मरांक कितें तरी खबर आसता की अशें अशें जाता म्हणजे खंयच्यान तरी न्यूज कळटा कित्याक आनी जे थोडे हे करता ते सुद्दां कितें हे न्हू पयलीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हांगा बसलेलेच आरोप करता न्हू ते म्हणजे तांकां कितें आसता कोण तरी स्टाफ म्हणजे तांचे बरे मागपी आसता त्या थोड्यो गोष्टी इंटरनल सांगताय आसतल्यो किंवा जायत्यो गोष्टी हांगा अशी आहा की आमकां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटी तिगाय कळनासतना हांगा गोष्टी जाता। 1.5 लाख निव्वळ नफो हा 2 लाख निव्वळ 2 कोटी निव्वळ नफा आसतलो ते 3.5 कोटी वाटूनय बी कित्याक हांव पयलीं सांगतालें कितें की 3 कोटी तरी प्रॉफिट आसता म्हणून म्हणजे आज मेरेन मागीर तोच हे आहा 3 कोटी वयर प्रॉफिट पूण तितून भितर आमी 1.5 कोटी जो आहा पळय न्हू आमी ऑलरेडी फार्मरांक वाटलेला। दुर्गेश शिरोडकारान अनिल फडटेचेर शिस्तभंगाची कारवाय करपा खातीर 16 ऑक्टोबराक सहकार निबंधकाक चीट बरयल्ली। तशेंच ताच्या जाग्यार काशी नायक हाची MD म्हूण नियुक्ती केल्ली। आमी RCS कडेन लेटर केला की MD की थोडो हे करून दुसऱ्या हे करची म्हणून ताका थोडी कारणां की ताका आमी पयलींशो हे केल्लो शोकॉस नोटीस दिल्ली की तेजे कडेन थोडे हे मागलेली ते तेंच्यांनी आमकां टायमार दिवना तेजे शोकॉस नोटीस काडून आमी ताका रजिस्ट्रारा कडेन हे केलें की ताका सायड करून दुसरें हे केलें कित्याक आमकां प्रत्येक टायमार जाय ते टायमार तसो तो साथ दिन जालो की ताका लागून की थोड्यो गोष्टी तुमच्यो मुखार उलोवंक शकना त्यो सुद्दां जाल्यो। ते बरोबर आनी गोष्ट आहा की हेजी पयलीं राजेश फळदेसायान जी कंप्लेन केल्ली की तो पयलींचे वेटरनरीचे पयशे भरपा म्हणून आनी ती इन्क्वायरी केल्ली बाळे म्हणून तेजेर आमकां रजिस्ट्रारानूच खूद लेटर बरयल्लें की हेजे पेरा कितें तो धाड म्हणून आनी तो पेरा आमी खूद कित्याक रजिस्ट्रारान धाडलें म्हणटा आमी तें खूद रजिस्ट्राराक धाडलें आनी तितून भितर आमकां तथ्य कळोन येयलें की ते जवळ जवळ 450 रसीद ते भरून आशिल्ले आनी प्लस ते रसीकूच मेळना 450 प्लस आनी आहा ते जवळ जवळ आनी थोडे रसीद आहा तितूंतले 19,000 हे पेमेंट तेणी करून आशिल्लो। हॅरेसमेंट केसीची की ती केस तेंची इन्क्वायरी आशिल्ली आनी ते आमकां पयर मॅडमीन जे मनशाचेर हॅरेसमेंट केस आशिल्ली ती हांगसर इन्क्वायरी जाय न्हू म्हणून ती कोर्टांत गेली आनी कोर्टांतल्यान जे येयलें पळय की तेणी ते परतून इन्क्वायरी करची म्हणून तेणी ते आमकां लेटर दिलें की सर्टन हितूंतल्यान तेजी ती इन्क्वायरी जातली न्हू। मात म्हाजी पर्सनल मत आहा की जी कोणाचेरूय तरी इन्क्वायरी जाता ती फेर हेजेर जावपा जाय म्हणजे ती इन्क्वायरी तेजी बरी भाशेन जावची। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।